काँग्रेसीच्या तिग वांगड्यांनी इफ्फीच्या उक्तावण थळाचेर वचून केंद्रीय पर्यावरण खात्याचो मंत्री प्रकाश जावडेकर उलयताना ताका हुश घालपाचो धाडस केल्ल्या बद्दल काँग्रेसीन ताची दखल घेवन तोखणाय केल्या. बिचोलेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब मेघश्याम राउत, आमचो कुमारजुवा ब्लॉकाचो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब ग्लेन काब्राल आनी आमचो बिचोलचो ब्लॉकाचो यूथ काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब मनोज नायक हेही आमचे मदीं उपस्थित आसात, जेंची आत्ताच 10 मिनटां पयलींच सुटका जाल्यात. हांचें हांव अभिनंदन करतां की आपल्या म्हादयचेर अन्याय जाता तें पळोवंक जायना ह्या उद्देशान तांणी जें एजिटेशन केलें तें खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तांकां तेंको दिवपाक जाय. कारण जेन्ना जेन्ना म्हादयचो प्रश्न मुखार उपस्थित जातलो त्या वेळाचेर ह्या तीग जाणांची नांवां सगळ्यांच्या काळजांत उरतलीं. गोंय सरकार गोंयांतल्या लोकांचेर कायम जमावबंदी कलम लागू करून सरकार चलोवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न विधिमंडळ नेतो दिगंबर कामतान काँग्रेस हावजांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. आपल्या वेळार सगळ्यांत चड आंदोलनां लोकांनी केल्लीं, मात केन्नाच लोकांचो आवाज बंद करूंक ना. उलटें लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलां. आयज जें कितें सरकार करता हें लोकशायेक सोबना अशें कामत म्हणटा. लायिल्लें एक्चुअली अयोध्येच्या जजमेंटा खातीर. अयोध्येचो जजमेंट जावन खूब दीस जाले. मांडवींतल्यान खूब उदक व्हांवून गेल्लें आसा. 144 कदम महाराष्ट्रांत सुद्दां आजना, कर्नाटकाय काय आजना, पूण अजून गोंयांत 144 कलम दवरला. म्हणजे राज्य आमी म्हणटात की एक कितें इन्सिडेंट जालो, 1-2 दिसां खातीर पुलीस प्रोटेक्शन दिवन तें काम चालू करपा जाता. परमनंट पुलीस प्रोटेक्शन दिवन चालू करपा जाता काय कितें? 144 कलम परमनंट दवरून सरकार राज्य चलोवपाक सोदता काय कितें? आनी म्हणून म्हाका दिसता हांव सरकारा कडेन मागणी करतां की ताबडतोब हे 144 कलम पयलीं फाटल्यान घेवचे. लोकांक शांततेन जर निदर्शनां करपाक जाय, डेमोक्रेटीक पद्दतीन जर आपलो आवाज पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, तो सरकारान दबोवन उडोवचें न्ही. हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां. सगळ्यांत चड एजिटेशनां मुख्यमंत्री म्हणून हांवें फेस केल्या. तुमकां याद ना जाल्यार याद हाडून दितां. SEZचें एजिटेशन, तातूंतल्यान हांवें SEZ स्क्रॅप करपाचें धाडस दाखयलें. आख्ख्या हिंदुस्थानांत एकमेव मुख्यमंत्री काँग्रेसचो जाणें SEZ स्क्रॅप केली. ताचे फाटल्यान रिजनल प्लॅन, ताचे फाटल्यान मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, इंग्लीश वाय, माय भास जाय, आनी सगळे एजिटेशनां केली. म्हज्या प्रायवेट फ्लॅटाचेर सुद्दां एजिटेशनां केली, पूण आमी केन्नाच अशें कोणाक त्रास दिले ना. हांव म्हज्या घरा कडेन एजिटेशन घेवन फ्लॅटाचेर आयला. खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याच्या प्रायवेट रेजिडन्साचेर वचपाचो एजिटेशन घेवन कोणाक अधिकार ना. म्हजें ऑफिशियल रेजिडन्स पणजे आसा. अशें आसतना सुद्दां हांव 5 जाणांक म्हज्या फ्लॅटाचेर वयर आपोवन हाडून तांची बाजू आयकून घेतल्या. रिजनल प्लॅनाचेर कितले एजिटेशनां जालें हांव तांकां मेळ्ळ्या. हांव चार्ल्स कुर्रोय हे सगळे आमी तांकां मेळ्ळ्या, तांचे बाजू आयकून घेतल्या. 5 इंटरनॅशनल फेस्टिवल म्हज्या वेळार जाल्यात ह्या राज्यांत. निमाणे 2 वर्सां आमी एजिटेशनां पळयल्या इफ्फीच्या निमित्यान, पूण आमी तांकां कोणाकय जर पुलिसांनी अरेस्ट केले, व्हेले, सोडले. आज ह्या 3 भुरग्यांक गरज नासतना तांकां रातभर दवरल्या. तांचो गुन्यांव कितें? तांचो गुन्यांव कितें? तांणी कांय कितें मारलें ना, तांणी कोणाचेर कितें एटॅक केलो ना. तांणी फक्त आपल्या म्हादय खातीर थंय आवाज उठयलो. आनी थंय बी आवाज तांणी कोणाचेर उडयलो? ज्या मंत्र्यान हें लेटर दिवन गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो आसा त्या मंत्र्याच्या विरोधांत ताणें आपलो आवाज उठयलो. आतां हातूंत पाप कितें? ताणें कितें पाप केलें? म्हादयचें रक्षण करप हें पाप? कारण हांव मानतां डेमोक्रेसी भितर डायलॉग म्हणटा तो आसपाक जाय. निदर्शनां करपाची शांततेन डेमोक्रेटीक पद्दतीन निदर्शनां करपाचो रायट आसा. हाचे पयलीं खुबश्यो व्हडल्यो सभा जाल्या, संमेलनां जाल्या आनी कितें कितें एक्टिविटीज जाल्या. मदीं उठून कोणें कितें स्लोगन्स दिल्या, पुलीस व्हरतात, डिस्टर्ब केलें म्हणून व्हरतात तांकां, कितें 151 बसोवन दवरतात पुलीस स्टेशनाचेर आनी मागीर सोडटात. आनी हो विशय सगळ्यांचो काळजाचो, म्हादयचो विशय हो सगळ्यांचो काळजाचो अशें हांव मागतां. फाल्यां म्हादयचें जर उदक डायवर्ट केलें जाल्यार आज आमी मांडवीचेर जे पळय उठ्ठात सगळे, मांडवी आमची नदी आनी मांडवींतल्यान इतलें बरें हें चलता, ते मांडवीची परिस्थिती कितें जातली हें कोणें स्वप्न तरी पळयलां?
थोड्यांक म्हादयचे पडून गेल्ले नासत एक वेळा, पूण जाका गोंयचो अभिमान आहा तो म्हादय खातीर पेटून उठ्ठलो. हाजे केंद्र सरकार एका राज्याचे आसपाक शकना, ते सबंद देशाचे आसा. तांणी गोंयाचेर अन्याय करप चुकीचें अशें कामत म्हणटा. जे पद्दतीन हें एजिटेशन हँडल करपाचो प्रयत्न सरकार करता हें बरोबर न्ही. ताबडतोब 144 कलम सरकारान फाटल्यान घेवचें. आनी म्हाका दिसता हांव केंद्र सरकाराक अपील करतां, कोणाचें प्रेशर आसूं कितें आसूं, केंद्र सरकार हें आख्ख्या देशाचें केंद्र सरकार, सगळ्या राज्याचें केंद्र सरकार. खंयच्याच राज्याचेर अन्याय जावपाना हें पळोवपाचें काम केंद्र सरकाराचें. आनी म्हूण हें जें लेटर दिल्लें आसा तें ताबडतोब तांणी विथड्रॉ करचें अशी म्हजी मागणी. पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंत्र्यान गोंयचेर अन्याय केला. त्या मनशाक गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान येवकार दिवन व्हड चूक केल्या. तांणी गोंयकारांची मान सकयल केल्या अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा. ज्या मंत्र्यान गोंयच्या आमच्या आवयक मारून उडोवपाचो प्रयत्न सुरू केला आनी म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना. सो अशी फटिंगपणां करीत 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 एक केंद्रीय मंत्री उलयता आनी त्याच सुरान गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच सुरान उलयता. म्हणजे हें षडयंत्र दिल्ली अमित शान हें घडोवन हाडना. जे पयलीं तांणी मनोहर पर्रीकरा बरोबर घडोवन हाडलेलें, तितूंत मनोहर पर्रीकरान सगळें गोंय तांकां विकलेलें. त्याच पद्दतीन तेगेलो चेला जो आतांचो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर सावंत, हेणें बीन गोंय हें सरेंडर केल्लें आसा आनी तें सारकें क्लियर जाल्लें आसा. सो जेन्ना एक मंत्री गोंयच्या सगळे जनतेचेर अन्याय करता, म्हणजे गोंयांत कोण अशें येना. म्हाका दिसता BJPचो एकूय कार्यकर्ता भितरल्यान दिसता आसत की म्हादय कर्नाटकांत दिवची म्हणून, जाल्यार तेणी येवन स्पश्टपण सांगचें. गोंयच्या खंयच्याच पुलीस ऑफिसराक, गोंयच्या खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक, गोंयच्या खंयच्याय पत्रकाराक जर ती भितरल्यान तिडक येना जाल्यार तेजेर गोंयचो प्रेम ना. जाल्यार तेजो प्रेम फक्त सत्तेचेर जावं कसले तरी पयशांचेर. मुख्यमंत्र्याक सांगलें की तुमी ताका मॅसेज धाडात, ताका गोंयांत हाडनाकात, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. पूण जो मनीस गोंयचेर अत्याचार करता, गोंयचेर अन्याय करता आनी ताका आमी जर स्वागत तेजें करप आनी तेजो जर जयजयकार करप जाल्यार आमकां दिसता गोंयच्या सगळ्या स्वाभिमान गोंयकारांनी आमची मान सकयल घालपाक जाय. आनी तें आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केलें. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तेजें स्वागत करून, ह्या सरकारान तेजें स्वागत करून गोंयच्या प्रत्येक स्वाभिमान गोंयकाराची मान सकयल घातली. पूण आमच्या ह्या 3 म्हादयच्या सुपुत्रांनी आयज गोंयची मान ताट उबी केली. तेणी गोंयचे वतीन ते स्वता तेंची जमीन स्वता कांय लुकसाण जालें नाशिल्लें. तेणी थंय धाडस केलें की गोंयचो आवाज हो दिल्ली सुद्दां पावोवपाक जाय, प्रायम मिनिस्टर मोदी कडेन पावोवपाक जाय, त्यांचो अध्यक्ष अमित शाह कडेन पावपाक जाय, त्यांचो आवाज सुप्रीम कोर्टान पावपाक जाय, त्यांचो आवाज ट्रिब्युनलाक पावपाक जाय. कारण गोंयचेर कोण तरी अन्याय करता. सो सगळ्या गोंयचे वतीन आयज तेणी गोंयचो आवाज आयज सगळ्या बुलंद केल्लो आसा. सो 3 जाणांचो जर आवाज इतलो जावपाक शकता, 3 जाणांचो जर आवाजान इतले सरकार हालपाक शकता, जंय तांकां रातभर आनी आयज दीसभर दवरपाचे प्रयत्न सरकारान केले, जाल्यार तुमी विचार करात, सगळे गोंयकार 15 लाख गोंयकारांचो आवाज जर उठलो जाल्यार ह्या सरकाराची परिस्थिती कितें जातली ती इमॅजिन करात. तें ह्या आमच्या भुरग्यांनी दाखोवन दिलें आनी तेंचो आमकां अभिमान आसा. कारण त्या गोंयकारां खातीर आपली स्वताची पर्वा सुद्दां करनासतना तेणी गोंयकारां खातीर आवाज केल्लो आसा. जांकां पुलिसांनी धरल्यात तांणी कोणाचेर अन्याय केल्लो ना, मात पुलिसांनी तांकां व्हड अपराध्या सारकी वागणूक दिल्या. तशेंच तांकां सोडटाना SDMान सारके नेम पाळिल्ले ना अशें आदवोगाद रोहित ब्रास दिसा म्हणटा. Arrested these 3 individuals under section 151 CRPC on the apprehension that they would commit cognizable offences. They had to be thereafter produced before the STM, and what was only required by law was a bond of good behavior that they will not create cognizable offences in the future had to be taken by the STM. The STM does not take this bond from these 3 persons to say that they will maintain the peace in the future, they will not commit cognizable offences, but has taken their freedom away. He has passed 2 directions. One is surety has to be given of a government servant. He has exceeded his jurisdiction, he has exceeded his authority, directing these 3 persons to give a surety of a government officer. This has been done at the behest of
the state, the ministers involved in the state, so as to basically try and intimidate any government surety coming forward to intimidate that person. Do not stand surety for these 3 persons. Second ground is for releasing these persons is that these persons have to report to the police station at Agasheim right up to 25th November 2019 and thereafter to the local police station till the 29th of November 2019. Now let us be clear. The police in their say have said that these persons have not committed cognizable offences, that there is a possibility that they will commit. So these are not accused persons who have committed an offence. Maximum that the STM was supposed to do under law was to call these persons to give a bond of good behavior and release these persons. The STM has forgotten his duty under law, but has been towing the line of the government, and in fact has gone to the extent of granting a regular bail. This bail cannot be granted by an STM, but it can be granted by a court. Under section 151 CRPC, what is only contemplated is a bond. Now, under section 151, he has released them on bail, restrained their movement. This has been done at the behest of political masters. He has acted today like a puppet of the government. As a mouthpiece of the government, he has overlooked the law and in fact gone ahead and exercised jurisdiction of a criminal court, which powers he does not have. आमच्या म्हादय खातीर आमी कितले दीस कादयेन रावपाक तयार आसात. आमी भिवपाचे ना. आमच्या म्हादयचेर कोणाकच अन्याय करपाक दिवचे ना. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान जाय तें करचें अशी शिटकावणी मेघाश्याम रावतान दिल्या. एकट्या मंत्र्यान न्हू, मिनिस्टरान न्हू, एकट्या मनशान त्या मंत्र्यांनी आमदारांनी उठोन जाप करूंक ना. आयज जर तांकां खरें जे आयज ते लोकांक सांगता जगभर आमकां म्हादय आमची आवय, तांकां जर दिसलेलें जाल्यार हो जो सत्यानाश करपाक फुडें सरला जावडेकर ताका गोंयांत पांय दवरूंक दिवचें नासलें. ही पयली गोश्ट. आनी हांव आयज मिडिया समोर सगळ्यांक हाय जोडून नमन करून सांगता गोंयकारांक जागे जायत. आयज आमी 3 जाणांनी सगळ्यांच्या गोंयकाराच्या आशिर्वादान आनी म्हादय आमची आवय ही मनान धरून आमी फुडें सरल्यात. गोंयकारांक जागे जायत तुमी. आयज जर हांकां आमी हें कृत्य करपाक दिलें जाल्यार आमची येणारी पिढी आमकां दोश दितली. आनी आयज जर आमकां ताड मानेन जर जगपा जाय गोंयकारांक जाल्यार हे जे केलां ह्या मिनिस्टरान हांकां परत ह्या गोंयांत पांय दवरूंक दिवपाचें. आनी म्हादय खातीर आयज आमकां हांच्यान 2 दीस सतयले. आनी परत सांगूंक शकता मिडियाच्या वतीन हांकां सगळ्यांक सरकारांक आनी चॅलेंज दिवन सांगता, तुमी आमकां 2 दीस दवरल्यात. 2 दीस न्हू, आमी आमच्या आवयक 2 दीस न्हू 1 वर्स तरी जेलीन दवरले. आमी मरतले पण म्हादय तुमकां दिवचें न्हय, आत्तां सांगता.